नमस्कार. आयडियाक्स गोवा ह्या चॅनलाच्या वतीन आम्ही जो पॉलिटिकल लेन्स हो एपिसोड सुरू केल्लो आणि ह्या एपिसोडाच्या अंतर्गत गोंयान जे राजकारणाचें वारें सुरू जालां ताजो आमी एक प्रत्यक्षपणान सिच्युएशन कितें आसा हें जाणून घेवपाचो आमचो यत्न आसा. आणि आयज ह्या पॉलिटिकल लेन्स एपिसोडा भितर आमचे मदीं आसात सांगेचे आमचे माजी आमदार आणि एक त्या वेळाचेर यंग लिडर म्हणून वळखुपी अशे मनीस म्हणजेच प्रसाद गांवकर बाब. प्रसाद गांवकर बाब, तुमकां ह्या वेळार नमस्कार आणि येवकार बीन. सद्याक जर आमी हो विशय सुरू करता आसतना पयल्या प्रश्नाचेर येता की तुम्ही जर आतां पळयलें जाल्यार ज्या वेळाचेर आमदार आशिल्ले आणि आतां एट प्रेजेंट मदीं खुबशे काळ जो आसा तो तुमी नाच्च आशिल्ले, म्हणजे प्रसाद बाब खंय आसा असो एक विशय चलतालो. म्हणजे हो नाच जावपा फाटल्यान कारण कितें? तुमी खंय टुराक गेल्ले काय मदीं गॅप आशिल्लें काय स्वता जावन घेतलें काय कितें कशें? नाच जावपा अशें ना तो प्रश्न. म्हजें जें पॉलिटिकल जें कॅरियर चालू जाल्लें तें ऑलमोस्ट 2004 जेन्ना आमचे केपे भागांतल्यान जेन्ना बाळ्ळी पंचायती आमची ZP इलेक्शन आशिल्लें त्या टायमाच्यान चालू जाल्लें. ताजे नंतर सरपंच, ताजे नंतर परत 2009 आमची इलेक्शन ZP सांगे भागांतल्यान थोड्या मतांतल्यान तेन्ना भायर सरले. त्या नंतर 12 इलेक्शन, 17 इलेक्शन, 22 हो पूर्ण एक काळ आसा. सो म्हाका दिसना हांवें 2004 म्हणजे एक्चुली सामाजीक जें कार्य आसा तें म्हाजी बापाची बाळकडून म्हाका तातूंतल्यान तें चालू जाल्लें. पूण राजकारणाक जो येवपाचें पावल पडलें तें ऑलमोस्ट 2004 पडलें. तातूंतल्यान थोडेशें समाजकार्य राजकारण हें सगळें करता आयज 2022 जेन्ना सोंपलें आनी सोंपले नंतर आतां तुमी म्हणटा त्या प्रमाणे एक 3 ते 4 वर्सांचो म्हाका जो गॅप पडलो हो कसो पडलो अशें म्हणटा तुमी. कांय राजकारण करता एक फावटी एक थोडे खंय तरी थांबून घेवचें पडटा अशें म्हाकाय बी दिसता. कित्याक ज्या पद्दतीन आमी राजकारण केलें किंवा समाजकारण केलें तें उदार मनान केल्ले कडेन आसा. आनी उदार मनान करता आसतना कांय गोश्टी ज्यो आयुश्याक लागतात म्हळ्यार फायनान्शियल वे म्हणात किंवा बाकी मानसीक बाकी कांयश्यो गोश्टी लागतात पळय न्हू, त्यो गोश्टी करता आसतना म्हाका दिसता 2022 नंतर म्हाका मातसो सेटबॅक पडलो अशें म्हाका दिसता. ताका लागून हांवें चिंतलें की 1-2 थोडे टायम लोकां मुखार न वचता जें कितें आसा तें सगळें जाग्यार उडोवचें आनी तेजे नंतर परत लोकां मुखार वचचें अशें म्हाजो विशय आशिल्लो. आनी ते म्हणून म्हाका दिसलें एक ल्हानसो ब्रेक जातलो म्हणटा पूण ब्रेक मातसो मोठो जालो. सो कांय हरकत ना, परत लोकां मुखार आतां येवपाचे आमी प्रयत्न केल्या. कित्याक आमचे सांगेचे जे लोक आसा ते सदांच संवेदनाशील अशे लोक हे आमचे आनी तांकां खबर आसा की कांय काळ प्रसाद धरी नासलो जाल्यार कित्याक ना कशें ना ही कांय वस्तुस्थिती बी तांकां खबर आसा. सो ह्या मनान आतां जेन्ना परत लोकां कडेन वतले तेन्ना म्हाका दिसता लोक दिसता न्ही म्हाका खंबीर विश्वास आसा लोक परत म्हाका आपणायतले. आनी त्याच बरोबर सांगेचो विकास आसा जे इतलीं वर्सां फाटलें म्हाका करपाचें कार्य ध्यास दवरले कडेन आसा तो तसो आतां फुडें व्हरपाचो प्रयत्न आमी करतले. सद्याक तुमी म्हटलें की पयलीं बापाय कडेन साकून मागीर तुमी पॉलिटिक्सान येयले बीन, म्हणजे तुमकां पॉलिटिक्सान येवचें कित्याक दिसलें? म्हणजे सुरवात कशी कितें टर्निंग पॉयंट्स कसो कितें? टर्निंग पॉयंट बरें आमची घराणी हे राजकीय घराणे तशें पळोवपाक गेले. बापूय समाजकार्याक खूब आवडलेलो, राजकारणाक तो पंच सरपंच आशिल्लो म्हणजे डेप्युटी सरपंच पर्यंत जालो. आमच्या घरांतल्यान 1-2-3 आमदार जावपाची परिस्थिती आयली. त्यो त्या टायमाचेर बापायन आमच्या भरपूर तांकां सहभाग दिलो. हांव तुजे प्रमाणे नांव घेवचें ना, लोकांक खबर आसा, पूण त्यो त्या प्रमाणे ती फुडें भरपूर वाटचाल गेली. जर हें सगळें आमी करूं शकता जाल्यार जेन्ना व्हड जाले तेन्ना आमी कित्याक करूं शकना लोकां खातीर? समाजकार्य करता जाल्यार राजकारणाक रावन तेजे आनी ताचे पर्याय वाडटा न्ही दोनी म्हणजे मोठी गडगंज हें मेळटा. तातूंतल्यान फुडें आमी काम करपाचो प्रयास केलो आनी त्याच प्रमाणे करीत आयल्ले कडेन आसा. म्हाजे राजकारणाचो तूं इतलो टेन्युअर पळय, कोणी पळोवचें सांगचें म्हाका आमी केन्ना स्वार्था खातीर कितें केलें काय म्हणून. राजकारणाक आमी प्रॉपर्टी केली ना, आमी प्रॉपर्टी घातल्यो, लोकांनी प्रॉपर्टी केल्यो. हो बी तुका एक संदेश कितें पळयलो जाल्यार मेळटलो. तुमकां जो आतां म्हटलें की तुमकां सेटबॅक बसलो किंवा तुमी म्हटलें कितलोसो टायम तुमी गॅप घेतलो म्हटलें पळय, कशें आसा राजकारणाक भितर येना फुडें धूर्तपणाचो कांय डावपेच कांय वेगवेगळ्या तरेच्यो गेमींग असल्यो गजाली करच्यो पडटा. म्हणजे तुमी हे सगळ्यो गजाली करून आनी सामको ओपनली गेलो गे म्हजे कडेन आसा तें दिलो हाका लागून हें जालें. एक्झॅक्टली सारकें उलयलें. आमी राजकारण केलें तें मातशें थोडें काळजांतल्यान केलें, धूर्तपणान करुना. ताका लागून म्हाका दिसता कदाचित जो पळय तुमी विशय सांगता तो विशय म्हाका इल्लो सेटबॅक पडलो आसतलो. सो कांय खबर ना, ते सेटबॅक पडलो तेजेर रावपाचें ना. आमची वाट आमी घालून दिल्ली कडेन आसा, ती वाट आमी फुडें व्हरपा जाय. आनी ती वाट खंय तरी मदीं एक फावट मातशी तांबी घेवचें पडटा. हांवें थोडो तांबी घेतलो म्हाका दिसता. आतां तुका ओवरऑल तें सांगता जाय जाल्यार तुका आमी 2009 आमचे जे आमी ZP इलेक्शन सांगे भागांतल्यान केल्लें कळ्ळें तुका. ताजे नंतर एक्चुअल प्रवास म्हागे सारको चालू जालो म्हणजे राजकीय कशें आसलें. आज सांगे भागांतल्यान आमी 2 फावटी आमची इंडिपेंडंट इलेक्शन केलें, 2012 केलें, 17 केलें. सो हें अशें न्ही की म्हणजे सहज उठलो आनी कितें एकच केलें. आमी कितें व्हडले मोठी हेजितूंतल्यान तयार जालें ना. आमी एक शेतकी
फॅमिलींतल्यान भायर सरले भुरगे कळ्ळें सो तातूंतल्यान आमकां कितें दिसता पण त्या प्रमाणे आमी 2012चें इलेक्शन करता आसतना तुमकां खबर आसा पयलीं व्हडलोसो आमकां सांगे भागाक खर्च बीर तसो येनासलो पूण जेन्ना काही दुसरी भागांतल्यान जेन्ना लोक आमी सांगे भागाक लढपा येवपा लागले तेन्ना ते फायनान्शियल सगळो हांगा प्रस्ताव वाडपा लागलो आनी तातूंतल्यान आमी कसो बसो आमकां सांबाळून घेवन आमी 2012 खाली थोडे मतान आमी पडले व्हडलेशें 2017 आमी जिखून आयले सगळे लोक बरोबर रावले परत एकदा कितें तरी आमी करतले हातून जिखून आयले कडेन आसा सो हे सगळें करता आसतना मागीर तेजे नंतर आमचो आमदारकीचो प्रवास चालू जालो मागीर कांय सगळे बाकी सगळ्यो ज्यो गोश्टी लागतात ज्या आमदारकी चलयता आसतना लागता त्यो सगळ्यो आमकां देवण घेवन करता आसतना ज्या पद्दतीन बिझनेस बाकी सगळ्यो गोंयांक तशी उबारून येना परत तातूंत भितर कोवीड आयलें मोठ्या प्रमाणात कोविडाचो एक सेटबॅक आमकां पडलो आमची राजकीय हितूंतल्यान आमचे पर्रीकर बाई भायर पडले परत आमचे नॉर्थाचे डेप्युटी सीएम आमचे फ्रांसीस बाब ते भायर पडले आमचे 2-3 इलेक्शन बाय इलेक्शन वेगवेगळी जाली म्हणजे इलेक्शनाची भायर बाय इलेक्शन परत जालें हातूंत जो टायम आनी कोविडा जवळ सादारण हो टायम गेलो पण हो टायम तर सगळो मायनस करीत जाल्यार तातूंतल्यान आमकां दिसता 2-2.5 ते 3 वर्सां आमी एक्च्युअल काम केलां मागीर आमकांच अशें न्हू ओवरऑल बाकी सगळे सुद्दां आमदार तशेंच पडले कडेन मागीर तातूंत भितर जे पळय सगळी ती स्ट्रॅटेजी सांबाळून पळय वचपा जाय आशिल्ली त्या पद्दतीन कांय तूं सांगता तशें करून आमी काळजांतल्यान तें हें केलें कितें केलें पॉलिटिक्स केलें आमी ते दावपेच करपाचे प्रयत्न केले ना म्हाका दिसता ते दावपेचा काम खंय तरी कमी पडला आसत कांय ना चूक सुदारपा जायना आतां सुदारून घेवची पडटा जेन्ना तुमी इलेक्शनाक आशिल्ले आनीक आतां तुमी एक 2-3 वर्सां सामके गॅप दिले आनी परत आतां तुमी सोशली परत तुमी एक्सेस चालू केल्लो आसा म्हणजे त्या वेळाची परिस्थिती आनी आयची परिस्थिती कितें डिफरन्स कितें दिसता तुमकां काय कशें आसा सादारण एक 2-4 वर्स ना हेजे कारण लोक म्हणटात की प्रसाद ना अशें लोकांचे आमची जे कोण म्हाजी कोण कार्यकर्ते आसा पळय सारके आनी जे आमचे समर्थक आसा पळय ते म्हणटात तातूंत नो डावट पूण जेन्ना तांचे फुडें वता पळय न्हू गेले नंतर कळटा की ते सरळ तेच म्हणटा तूं आयलो चल जालें आतां फाटलें कितें आमी घेवन बसपाचें कांय ना न्ही चल फुडें या न्ही आमी चल फुडें या म्हणून वता फुडें कांयच म्हाका तशें हें दिसना कित्याक म्हाज्या लोकां कडेन म्हाका खबर आसा म्हाजे लोक म्हाका केन्ना प्रत्युत्तर केन्ना केलें कित्याक ह्या लोकांक हांवें आज पर्यंत सांबाळून घेतले कडेन आसा जशें म्हाज्यान जाता ते पद्दतीन सांबाळून घेतले कडेन आसा अशें न्ही की कोणाकच केन्ना एक दीस केन्ना दुखयला कितें केलं कांय ना म्हाजे टेन्युवराक किंवा टेन्युवर नासतना सुद्दां नॉर्मल राजकीय हितून किंवा सामाजीक कार्य त्या लोकांक सांबाळून सद्या केलां आमचे समाजाचे लोक आतां आमी एसटी बिश्टी म्हणटा आमी समाजाचेच लोक किंवा आमचे समाजाचे भायले जे लोक आसा हांकां सगळ्यांक सांबाळून हांवें सांगेचें राजकारण करपाचो प्रयत्न केल्ले कडेन आसा आनी म्हाका दिसता की हितून भितर हांवें कोणाक दुखयल्ले कडेन ना कांय केल्ले कडेन ना सो हे लोक म्हाका समजून घेतले परत एकदां कित्याक मनीस हो सदांच एकदां स्टेबल उरना खंय तरी वयर सकयल जाता वयर सकयल जाल्यार तातूंत हो गॅप म्हजो बेयलो आसतलो परत लोक म्हाका समजून घेतले कित्याक लोकांक खबर आसा आतांची परिस्थिती कितें आसा आनी आमकां पयलीं फाटलीं 5 वर्सां परिस्थिती आशिल्ली सो लोकांक खंय तरी तेजें कंपेरिजन करपाक लोकां कडेन लोक विचारवंत आसा आमचे अशें सामकें जायना पूण कंपेर करतले लोक आनी त्या प्रमाणे फुडें येतले वाह पुताच्या येवपाच्या खोशयेन आयज रांदची कूड सामकी परमळीत जाल्या हो घेयात पंचामृता गोडान तयार केल्ल्या गोडशाचो स्वाद घेयात हे तुज्या हातीन कितें आसा पंचामृता मीठ आता येतकूच रोकडोच म्हणटलो न्हय म्हजी भजी खंय आसा आयलो म्हजो रिजवान तुज्या आवडीचे पुरी आनी शोले आनी ही तुजी भजी आनी म्हजे कडल्यान ही तुका बिर्याणी हे तुज्या आवडीचे गोडशे चवीचो खंयचोच धर्म नासता पंचामृत भारताची वळख घराघरांनी पंचामृत तुमी जो तुमच्या टेन्युवराक जो फक्त तुमकां प्रॅक्टिकल जर कार्यकाळ जर मेळ्ळो जाल्यार तो जवळ 2 ते 2.5 वर्सांचो आतां तुमीच 3-3.5 वर्सां म्हणटा तुका मॅक्सिमम म्हणजे ह्याच 3 ते 3.5 वर्सांक तुमी सांग्या खातीर कितें कितें नवे गजाली केल्ल्यो कितें उपक्रम तुमी केले उपक्रम म्हणल्यार म्हाजे कोतान आमी जे हे टायमा भितर कितें अचीव केलें पळय तें म्हाजे कोतान म्हाका दिसता म्हाका खूब म्हाका समाधानकारक आसा फक्त कितें आतां परत हे टेन्युवर कंप्लीट न करता ते हे टेन्युवराक ते कंप्लीट जावपाक लागले कडेन आसा इतलेंच पूण ज्यो पळय बांदावळी आमी करून घेतल्या सगळ्यो आतां तूं फॉर एग्जांपल सांगे जेन्ना हें करता आमी लोकांक सांगलें आमी सांगलें ब्रिजाक पयलीं हात घालतले म्हणून सांग्या जो बेंडवाडा म्हणून मेजर ब्रिज आसा पळय त्या ब्रिजाक आमी पयलीं हात घातलो तेंचें उद्घाटन जालें तो ब्रिज आतां खंय तरी अरावंड 20% सुमार काम तेजें उरले कडेन आसा कळ्ळें हॉस्पिटला आमी विचार सांगलो आमी सांगलें त्या टायमाचेर 100 खाटीची हॉस्पिटल आमी हाडटले म्हणून पूण जेन्ना एक्च्युअल पळय आमी आमदार जाले तेन्ना कोण समजून आयलें की आमी सांग्या ती 100 खाटीची हॉस्पिटल हाडूं शकना मॅक्झिमम आमकां 30 बेडेड हॉस्पिटल मेळटा आयज 30 बेडेड हॉस्पिटल थंय आमी रेडी केल्ले कडेन आसा मागीर ते तेन्ना फावंडेशन घातलें आनी आतां तें सगळें रेडी जावन ऑलमोस्ट फाटली सांग तें ओपनिंग केल्ले कडेन आसा ताजे नंतर तुम नेत्रावळी सारके पंचायतीक अंडरग्रावंड केबलिंग फुल्ल आमचो कंप्लीट जाल्ले कडेन आसा त्या टायमाचो आमी घेतलेलो ताजे नंतर आमी पायपलायन म्हणजे हांगच्यान शिरवय टू नेत्रावळी म्हणजे आमची ह्या भागांतल्यान हांगच्यान वयली ह्या दोंगरा वयल्यान थंयच्यान डायरेक्ट नेत्रावळी पर्यंत जवळ 27 किलोमिटर पायपलायन ही कंप्लीट जाल्ली कडेन आसा तिजे आतां सेकंड प्रोजेक्ट आतां उरलो कडेन म्हणजे ते डायवर्जन दिवपाक तिका खुबशा गांवांनी भितर जे इंटरियर गांव आसा त्या गांवांत डायवर्जन दिवपाचें काम उरले कडेन आसा तो प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट जाल्ले कडेन आसा ताजे नंतर भाटी साकून परत आमचे उगी साकून भाटी कंप्लीट आमचो गांव कंप्लीट जाल्ले कडेन आसा
एक अंडर इरिगेशन प्रोजेक्ट आमी आमची वयर प्रॉपर्टी कडेन आमची जागा आसा त्या जागे वयर माथ्यार आमी टँक घेवन कॅनलांतल्यान उदक वयर शिफ्ट करता प्लस 2 टँक बांदले एक आमची प्रॉपर्टी एक विजयाची प्रॉपर्टी सो कॅनलांतल्यान उदक वयर शिफ्ट करता आनी थंयच्यान आख्खे टोटल 4.5 हेक्टर कंडिशन हाडपाचो प्रयत्न आमी केल्ले कडेन आसा इवन ताजे फक्त डिस्ट्रिब्युशन थोडे कडेन कमी पडले कडेन आसा तें जातलें आतां जातले म्हळ्यार ते फाटले खेपे तेणें व्हडलेशे सिरियस घेवना ते आतां म्हाका केन्ना परत येतना म्हाका ते सिरियस घेवन त्या लोकां पर्यंत क्लियर करून दिवपाक जाय अशे वेगवेगळे उपक्रम जे आसा आतां मेजर सांगपाक तुमकां संजीवनी सागर करपाक पयर हांव एक 2 दीस पयलीं हांवें एक हें पळयलां खंयचे तरी एक राष्ट्रीय खंयचे तरी चॅनलाचेर खंय तरी हें पळयलां म्हणजे संजीवनी सागर कारखान्या बद्दल एक बातमी आयिल्ली सो तातूंतल्यान जर पळयलें जाल्यार त्या कारखान्या खातीर म्हज्या टेन्युरा भितर मॅक्झिमम म्हाज्यान कितें करपाक जाता 2019 तो बंद पडलो पूण 17-18 तो आमी चलोवपाक सक्षम थरले कडेन आसा आतां कोण दिवा करूं शकना कित्याक थंय मोर्चा व्हरोन सगळें जाले नंतर आमच्या शेतकारां थंय व्हेले नंतर ते दोनी फावटी आमी चालू करून घेतली ताजे नंतर ती बंद पडली सांग्यारे बी आमी मोर्चे हाडले आनी ताजे नंतर आमगे सगळे शेतकार सांग्यार जमून आमी 6 दीस आमी थंय सांग्यार न्हिदले एक्चुली रस्त्यार हांव फाटल्या दिसा एक इंटरव्यूंत सांगलें की आमचो हो आसा पळय RGBचो आमदार आसा पळय विरेश बाब बोरकार तो फाटल्या दिसाक TCPचे कांय कारणां लागून तो पणजी सारक्या शहरान न्हिदलो आमी 5-6 वर्स पयलीं बी न्हिदले पूण सांग्यार रॉंग जाग्यार जालें अशें म्हाका दिसपाक लागला आतां की त्या प्रमाणे जो पळय लोकां मुखार मिडिया मुखार गोंयच्या लोकां मुखार विशय येवपाक लागलो तिथे पर्यंत पावना तोय बी आसा आनी ज्या पद्दतीन पळय आमी ती संजीवनी पळय रिवायव करपाचो विचार करताले त्या पद्दतीन गव्हर्मेंटान केन्ना करपाक सिरियसनेस बी घेवना तो खूबसो मोठो विशय आसा तेजे नंतर आमगेले वाडीचे पळय बागाचे क्लास 2 टू क्लास 1 करपाचे ऑलमोस्ट सगळो प्रोसेस कंप्लीट जाल्लो फक्त शेवटचे कलेक्टरान सायन उरली म्हाका खबर ना लास्ट मिनटाक कितें हाडले ते मागीर गेल्ले म्हाजे टेन्युरा भितर आज तो प्रोसेस परत कितें रिवायव केल्ले कडेन आसा आनी तो ज्या पद्दतीन पावपाक त्या पद्दतीन पावता की तो म्हाकाय खबर ना तेजेर जेन्ना आमी जाता तेन्ना स्टडी करून सांगतले तुमकां डेप्युटी कलेक्टर आमची पयलीं सांगें केपें काणकोण एक कडेन काणकोणच्या लोकांनी जवळ जवळ 15 वर्स पयलीं डेप्युटी कलेक्टर वयले सांग्यारी पळय इतली वर्स कित्याक लागली हो एक प्रश्न विचार करपाचो प्रश्न आसा जागा ना काय ना करपाक जायनासलें पूण तें बी आमकां काडपाक पडलें तें हाडले नंतर आमच्यो FRC केसी म्हणा किंवा वेगवेगळ्यो ज्यो डेप्युटी कलेक्टर ज्यो केसी लागतात त्यो सगळ्यो क्लियर करून घेवपाचें काम त्या वेळाचेर केल्ले कडेन आसा अशे खुबशे विशय आनी म्हणजे बाकी आनी हॉटमिक्स बरा किंवा बाकी कामां भरपूर जाल्ले कडेन आसा ना अशें न्ही पूण मेजर प्रोजेक्ट हे तुमकां सांगलें तें आमकां दोंगरी सारको भागाक एक ब्रीज कोसळ्ळो 3 म्हयन्या भितर ब्रीज आमी नवो घालून घेतले कडेन मुद्दम ती केन्ना गेल्या कळटलें 3 म्हयन्या भितर टोटल ब्रीज नवो घालून ही जी काम आसा ती एक्चुअली म्हाका दिसता गेल्ले 15 वर्स पयलीं जावपाचें कळ्ळें तेन्ना कित्याक तेन्ना गव्हर्मेंटाक पयसो भरलो मायनींग सेक्टर आमच्या वयरच्यान सगळें बरें चलतालें फायनान्शियल फंड्स आमकां व्हडलो प्रॉब्लम नाशिल्लो सो त्या टायमार जावपाचें पूण जालें ना आज जावपाचें कांय प्रोजेक्ट पुलीस स्टेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्ले कडेन आसा पूण फावंडेशन अजून पर्यंत घातले कडेन ना खबर ना म्हाका अजून जालें ना म्हाका आमचे रवींद्र भवन आहा तें ऑलमोस्ट सगळें क्लियर करून आमी दिल्ली कडेन आशिल्लें तातूंत तो प्रोजेक्ट उरलो कडेन डेमार आज येदोळ प्रोजेक्ट चलता ऑलमोस्ट 53 क्रोसांचो प्रोजेक्ट तो आतां ताणें कमी केल्ले कडेन आसा अशें म्हाका कळ्ळां पूण तो प्रोजेक्ट आमी हाडिल्लो जेन्ना हांव हें आसतना कितें आमचो चेअरमॅन आसलो पळय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो त्या टायमाचेर अशे वेगवेगळे विशय आसा पूण हे सगळे विशय करता आसतना एक गजाल वेगळ्या तरेन पळयतात तुमच्या प्रोजेक्टा कडेन ती म्हटल्यार उदकाच्या ड्रिंकींग उदकाचो जो विशय आशिल्लो पळय तेजे खातीर तुमी एक वेगळ्याच तरे विजन किंवा ताका मास्टर प्लॅन म्हणटा अशा एंगलांतल्यान तुमी ते पावल घातले म्हणटा ते कशें कितें अशें एंगल म्हणल्यार कशें आसा सांग्याचे डॅम जे आसा ते आमचे मध्यंतर म्हणजे सांग्याचे मध्यान 4 वटच्यान आमचे सांगे आसा ताजे नंतर डॅम जाले नंतर मागीर सांग्याच्यान एकदां उदक भायर पडलें की आख्खे सावथ गोवाक 100% उदक आमी दितात थोडोसो काणकोणचो थोडो भाग सोडले जाल्यार प्लस नॉर्थाक आमचे परत येवच्यान वोपा उदक वता वता थंय थोडो एक 20% भाग आमचे क्लियर जाता सो इतले आसून सुद्दां सांगेचे जे फुडले म्युनिसिपालिटी एरिया आनी मळकर्णी पंचायत थोडीफार सोडले जायत जाल्यार बाकीच्यो 6 पंचायती आसा म्हळ्यार उगी त्यो परत रिवण म्हळ्यार येवच्यान नित्रावळी जावं आमची बाटी सगळी कावरपिला ह्या भागाक उदक खाली 3 ते 2-3 वरां मेळटालें ही सत्य परिस्थिती आसा कळ्ळें कांय कडेन टँकर्स चालू आशिल्ले त्या टायमाचेर ही सत्य परिस्थिती आशिल्ली पूण ते सगळें चेंज करपा खातीर आयज जो पळय आयज ऑलमोस्ट 360 कवर जाल्ले कडेन आसा पायपलायन ही जेन्ना सगळं फूल नित्राळू स्टार्ट जातली फूल फ्लेश चालू जातली तेन्ना आनी ते वटेच्यान बाटेच्यान सगळें चालू जातलें पण 360 उदक थंय म्हणजे 360 डिग्री उदक थंय चालू जातलें तातूंत भितर वाडी भागाक एक ल्हानसो एक 2 MLD प्लांट आमचो उरला त्या टायमाचो आमचो करपाचो उरलो तो जेन्ना आमी हाती घेता आनी तो कनेक्ट करता पळय न्हू तेन्ना सगळे वटेच्यान पायपलायनीक प्रेशर सारको उरतलो आनी सांगेच्या लोकांक उदकाची कमतरता पिवपा वटेच्यान येवची ना इतलें हांव गॅरंटीड सांगूं शकता आनी हाजे खातीर तुमी स्वताची प्रॉपर्टी किंवा जमीन सुद्दां यूज केली म्हणून तो पार्ट दुसरो तो आमचो जे हे आसा WRD डिपार्टमेंट जे आसा म्हणजे इरिगेशन लागून वो तुमी पयलीं सांगलें तुमी पिवपाचो उदका लागून तो दुसरो तो इरिगेशना लागून आमी एक प्रोजेक्ट व्हीव प्रोजेक्ट हाडलो पयलीं म्हाज्या बापायचे पण हाडलो तो आमच्या हांगच्यानी हुंदण म्हणून एक जमीन आशिल्ली थंयच्यान उदक वयर काडचें आनी टोटल आमची मळकन्या दिवची म्हणून पूण थंय तें तितलें बरोबर जालें नासलें त्या टायमाचेर पूण ताका लागून आमी हांगा विचार केलो कॅनल आमकां तेकोन आसा सादारण 2 किलोमिटरचें कॅनल आसा
आनी वयली म्हणजे साधारण 3 किलोमिटर डिस्टन्स कवर करून वयर आमची 2 हायस्ट प्लेस आसा थंय एक आमची प्लेस घेतली हांवें आनी एक आमची विजय बाबाची ताका रिक्वेस्ट केली आनी ताणें बी आमकां दिली तेगे सकयल कॅनला जमीन ताणें बी भरपूर जमीन दिल्ले कडेन आसा दोनूय कडच्यान सो दोगांयले आमची कॉमन ऑलमोस्ट सारकी जमीन गेल्ले कडेन आसा सो तातूंतल्यान तें उदक घेवन आमी टोटल मळकन्नाक इरिगेशना लागून हें केलो विशय हो पिवपाचो उदका विशय म्हणल्यार इरिगेशन उदक आमचे कडेन आसा तेजे रिसोर्सीस कशे तयार करप हें खंय तरी कमी पडलें अशें दिसता म्हाका फाटल्या टायमा भितर तें आमी करपाचो प्रयत्न केलो आतां इवन सुद्दां आतां हांव आरोप म्हण करना पूण आज सद्या पिवपाच्या उदका बद्दल तुमी म्हणटा ते आयज आमचो जो सांग्याचो आमदार आसा तो ताजे त्या डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर आसा पूण ज्या पद्दतीन बाकी सगळे तो म्हणजे फाटल्या दिसा तुका आयकल्लें हांवें की सगळें 360 उदक आमी हेवटेन सगळें उदकाचें सगळें तयार केलें म्हणून तो विजन पॉयंट आमच्या तकल्यांतलो आशिल्लो तो कोण डिनाय करूं शकपाना तें सांग्याचें पूर्ण जनते भितर खबर आसा आनी तुमी मदीं काणकोणा उदक पावोवपाचें प्लॅनिंग केल्लें म्हणून कितें काणकोणा हांवें एकदां त्या टायमार रिजदोर बाब आशिल्ले हांवें तांकां कितें म्हणिल्लें की म्हाजे तातूंतल्यान फायदो आशिल्लो म्हळ्यार कितें आमचो नुन्या करक्या म्हणून एक गांव आसा आनी मानगाळ म्हणून आसा ही थोडी शेतोडी जी आसा ती गिमाक यूज जायना म्हणजे ते शेत करनात म्हळ्यार सर्दी आमची वांयगण ते करपाक पावना सो म्हाजे एक विचार आसलो थंयच्यान उदक वयर तर आमच्या आम्या घाटाक वयर उडयलें जाल्यार ते काणकोण तुमकां मेळ्ळें म्हणजे गांवनगरी भागांतल्यान गेलें एकदां उदक पडलें की ऑटोमॅटीक तेवटें सगळें भरता आनी त्याच बरोबर येवच्यान जे आमचे 3 गांव आसा तेवूय कवर जाता असो हो म्हाजो विचार आसलो पूण तेन्ना तो आमी प्रोजेक्ट घालून ना पूण हांवें तिका उलयल्लो त्या आमदाराच्यान आमचे तर 2 तर सलग जाय जाल्यार आमकांय फायदो तुमकां डॅमाक उदक आसा उदक ना म्हणपाक कोणाचें जायना उदक तें उदकाचें युटिलायजेशन कशें करप हें कळपाक जाय आतां कॅनलाचें उदक आमी सोडटा भरपूर उदक वेस्ट जाता तें उदक न वेस्ट जाता कशें युटिलायजेशन करप हेजे जर विचार केले जाय ते जाल्यार म्हाका दिसता जे आमचे साळावली डॅमाचें उदक आसा तें भरपूर साठ आसा तें कमी पडपाना सद्याक आतां तुमी लोकांच्या दृश्टिकोनांतल्यान विचार म्हणजे आमचे लोक जे आसा शेतकरी लोक सगळे मॅक्झिमम म्हणजे ह्या भागाचे आसा त्या लोकांच्या दृश्टिकोनांतल्यान हो विचार केल्लो हांवें सद्याक आतां तुमी जवळ 3 वर्सां गॅप घेवन आतां परत तुमी लोकां मुखार कनेक्ट जावपाक लागले लोकांचो रिस्पॉन्स कसो मेळटा की लोक तुमकां फुडें वच म्हणून सांगता किंवा मागीर लोक थोडे तुमकां सजेशन करता की नवे आयडियाज दिता कशें आपूण हेल्प करता म्हणून सांगता एक लोकांक आमची जे म्हाजी जे खुद्द मतदार आशिल्ले म्हणजे तुमी सांगपाक म्हणल्यार म्हाका 2012 जी वोट पडिल्ली तीच वोट मागीर कॅरी फॉरवर्ड जावन 17 जाली एडिशनल जालें म्हाका जिखलो पूण परत जेन्ना हांव म्हणजे हारलो परत 2022 जेन्ना हारलो ते म्हागे जी पयलींची जी वोट आसा तशीच इंटॅक्ट आसा हें हांव 100% सांगूंक शकता काँग्रेसीची तिकेट घेवन सुद्दां काँग्रेसीची वोट आमकां आयली ना त्या टायमाचेर हें खंयच्यान भितर चार्ट मेकअप केलें तें कळटा म्हाजी जी पर्सनल वोट आसा तीच हांव कॅरी केली आतां लोकां मुखार वताना कितें जाता आतां लोक कांय थोडे मायूस जाल्ले कडेन आसा पूण जेन्ना वता पळय न्हू मागीर ते कनेक्ट जाता तें कनेक्शन आमगे थोडे हांगच्यान आसा तें हांव सांगूंक शकना तुका कशें पूण म्हाजी लोकां कडेन कनेक्शन कशें आसा पळय न्हू तें म्हाका खबर आसा जेन्ना फुडें हांव वता पळय न्हू तेका हांव जेन्ना खाक्यान घेता तेन्ना कळटा म्हाका आनी ते लोक म्हणजे तुका सांगपाक गरज पडना ते शब्दान तुका हांव व्यक्त करूं शकना त्या लोकांच्यान म्हाजी आमची मानसिकता आनी बाकीच्या ते जुळटा अशें फक्त हांव थोडी मायुसी आसा कित्याक नाशिल्लो हें नासलो तें नासलो कितें केलें तुवें बाबा इतलें तुमकां रावपाचो आमच्या मुखार हें करपाक तें खुबश्यो गोश्टी आशिल्ल्यो पूण हांव त्यो अफोर्डेबल करूं शकना तेजे खातीर हांव म्हाज्या लोकां कडेन हांव म्हणजे माफी काळजांतल्यान माफी मागता कित्याक कांय टायम आसता तो टायम सांबाळून घेवचो पडटा पयलीं आपल्याक स्वता सांबाळची पडटा मागीर दुसऱ्या सांबाळूं शकता जर तूं स्वता सांबाळूं शकना दुसऱ्याक कसो सांबाळटलो सो आनी म्हाजे कडेन मतदार आमगे 27,000 लोक आमचे सांग्याचे सो हे प्रत्येक लोकांक ते सांबाळटले जाल्यार हांव पयलीं स्टेबल आसपा जाय तेजे खातीर हांव थोडे गॅप घेतला आनी कितें प्रॉब्लेम आसा थोडे टेप भितर गॅप घेतले जाल्यार प्रॉब्लेम कितें आसा अशें म्हाका दिसता म्हणजे म्हाका स्टेट तो जागो म्हाका मेंटेन करून दवरपा न्ही म्हाका तो मेंटेन केले जाल्यार तुका हांव मेंटेन करूं शकता न्ही इतलेंच म्हाजें पूण लोकांचें कांय मत ना लोक उमेदीर आसा अशें दुसरी गजाल म्हणल्यार जेन्ना तुमी आमदार आशिल्ले त्या वेळाचेर कोणी जर बरो ना जाल्यार म्हणटाले कितें व्हडलें कांय प्रॉब्लेम ना आमकां कारण आमकां आधार हो तुमचे कडल्यान मेळटा म्हणून इन केस डॅड बॉडी हाडपाची आसूं दी किंवा अनेक मनशाक बरें नाशिल्ल्या मनशाक सुद्दां तुमकां फोन मारलो जाल्यार कितें ना कितें तरी सोल्युशन मेळटालें हें कितें म्हणल्यार अशें कांय ना आमी हेल्थाक आमी सदांच प्राधान्य दिल्ले कडेन आसा कोणाकच विचारा सांग्या भितर तुमी हेल्थाक आमी केन्ना कमी सोडले कडेन नाशिल्ले इवन आमची टेन्युरा भितर आमी 1-2 म्हणजे कोवीड जेन्ना लागीं पडलें तेन्ना 1-2 गाडी आमकां स्पेशली घेवची पडली कित्याक लोकांक खुबशे हेल्था प्रॉब्लेम जावपाक लागले 2 गाडी आमी आमची 2 लोकल ज्यो कंपनीज आसा तांचे कडच्यान डोनेट करून घेवन ताणें आतां त्यो फूल टायम आमी हेल्थाक चालू आसताले आमच्यो आतां मातशें थोडे इल्लोसो गॅप आसलो पूण फूल टायम चालू दवरले कडेन आशिल्ले आमची हॉर्सवेन गाडी आशिल्ली हॉर्सवेन सुद्दां गाडी आसा ती कंटिन्यू कोविडाक ऑलमोस्ट सावथाक पयली गाडी आमची गव्हर्मेंट हॉस्पिटलां हावपी आमी एक्चुअली त्या टायमाचेर डॉक्टर मधू आमचे तेन्ना आशिल्लो डॉक्टर मधून सांगलें यार कांय भंय ना तूं कर म्हणून आमचे 1-2 ड्रायव्हर आशिल्ले त्या ड्रायव्हरान सुद्दां भरपूर काम तेणे त्या वेळाचेर केल्ले कडेन आसलें कोविडा टायमाचेर हो जाल्यार तो टायमाचो विशय जालो पूण नॉर्मली जेन्ना हेल्थाक कांय विशय येता चड करून आमी पेशंटाक आमी मडगांव धाडटा मडगांवच्यान आमी पणजे धाडटा म्हणजे बांबोळी धाडटा पूण म्हाजे मॅक्झिमम पेशंट जे केन्ना आशिल्ले पळय न्हू ते एक मडगांव म्हाजें एक खाजगी हॉस्पिटल आशिल्लें पळय त्या खाजगी हॉस्पिटलान एक डॉक्टर म्हाजो बरो फ्रेंड आसा आनी एकदम बरो डॉक्टर सुजय दास म्हणटा सो ताज्या हॉस्पिटलाक हांव मॅक्झिमम म्हाज्या पेशंटाक हांव थंय करता कित्याक गव्हर्मेंटाचे कार्ड्स लोकां कडेन आसताले पूण कितें जातालें की कितें ऑपरेशन बिन कितें जालें की तांतूं तातूंतले फूल पयशे तांकां रिकवर जायनाशिल्ले तो थोडे जाताले थोडे जे पयशे आसा ते हांव घालून तांकां तें करतालो म्हणजे सांगपा उद्देश कितें आयज जितले पेशंट म्हागे थंय म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 200 तरी पेशंटाचे ऑपरेशनाच जाले आसतले म्हाजे सांग्याचे
इतलें तरी म्हाका गॅरंटी आसा, कळ्ळें तुका. सो सांगपा उद्देश कितें की जो पेशंट आमी थंय व्हेला तो पेशंट रिकवर करूनच घरा हाडले कडेन आसा. हें म्हाका तेजी उमेद आसा, कित्याक पयशे कितले मोडो शेवटी पेशंट आपल्या घरा कडेन सुखरूप घरा कडेन पावता, हें खूब म्हत्वाचें. आनी त्या माध्यमांतल्यान हांवें भरपूर काम केल्ले कडेन आसा, इतलें म्हाका तरी दिसता. त्या लोकांक जे पळय कोणाक केले पळय त्या लोकांक खबर, आमी ते एडवर्टायजींग केन्ना करपाक गेल्ले कडेन ना तेजो एडवर्टायजींग करून ते बाबा आमी केला ते केन्ना सांगले कडेन. जे लोकांक ते करून घेतले कडेन आपण थंय वचून आपली पळय तो म्हणजे हेल्थाचे बद्दल जी काळजी घेतली कडेन आसा त्या जाग्यार वचून, म्हणजे त्या हॉस्पिटलान वचून, स्पेशली एस्टर त्या हॉस्पिटलांत ना जाल्यार थंय वचून हें सगळें आमी क्लियर केल्ले कडेन आसा. सो म्हाका एक समाधान तें की आमचे लोक बरें नासले सुद्दां सुखरूप जावन पावले म्हणून. कित्याक बांबोळी सुद्दां खूब फाटी आमची गव्हर्मेंट हॉस्पिटल खूब फाटी पेशंटाक डिले जावप, लायनी रावपाक पडप, बाकी सगळ्यो गोश्टी करप. सो ह्यो करपाक खातीर आमी चडसो टायम लोकांक तत्काळ दवरले कडेन ना. वाह दादी, डिलीशियस फूड बनाया है. माँ जी के हाथों में जादू है और उनके साथ पंचामृता प्रोडक्ट्स का चमत्कार. तुम इतने डाइट कॉन्शियस हो ना, तभी माँ ने तुम्हारे लिए खास पंचामृता के फोर्टिफाइड चावल और आटे से खाना बनाया. मैंने किचन में सब चेक कर लिया और सबसे अच्छी बात, पंचामृता के प्रोडक्ट्स गांव हो या शहर, हर जगह अपनी महक बरसा रहे हैं. पंचामृता, भारत की पहचान, घर घर में पंचामृता. अशें जेन्ना विशय करता त्या वेळाचेर फायनान्शियल म्हणजे आधार हो सामको खूब जाय पडटा. खूब जाय पडटा, खूब जाय पडटा. कारण परिस्थिती अशी आसता की म्हाका समज जर आतां कार्टून जावपाक जाय, हांव कार्टून जावंक शकता, नरकासूर जावपाक शकता, पूण पयशां सोंग घेवप व्हेरी डिफिकल्ट. पूण हे कशें कितें मॅनेज करता? ते पयशा सांगतात ते खूब जाय पडटा. ताका लागून कदाचित तुमकां म्हणटा म्हाजें मातशें मिसमॅनेजमेंट जालो आसा ताका न्ही. आनी ते मिसमॅनेजमेंटांतल्यान हांव मातसो इल्लोसो 2012 मातसो सॉरी 22 इल्लोसो लॅकआउट जालो. इतलें म्हाका दिसता पयशा सांग घेवपाक कोणाक मेळना. सो जातलें तें बी ओवरकम जातलें. तशें आमचे हांगचे लोक जे आसा आमी सांगी बघा तशें पयशांनी सगळें विकती घेवन मत घेवपाक असो विशय ना रे. पूण बाकी तुका जेन्ना पळय गोश्टी आसा म्हणजे ज्यो डेली निगडीत लायफाक लागता, वोटर्स आयले तांकां कितें काम धंदो कितें बाकी विशय त्यो खुबश्यो गोश्टी लागता, म्हणजे डोनेशन्स म्हणा आनी कितें सगळें आसतात न्ही. भुरग्यांक लोकांक खुश दवरपा जाय, भुरग्यांक खुश दवरपा जाय. सो कार्यक्रम जातात आमचे वेगवेगळे, थंय सगळे तांकां लोकांक मातशें उमेदी दवरपा. सो ह्या विशयांतल्यान सगळें जातालें. कोणाक केन्ना कमी केलें ना म्हाजे त्या टायमाचेर आसतना अशें. आतां मातशें कमी पडलें परत ओवरकम जातलें आमचें. सांगे हो जर गांव पळयलो म्हणजे मतदारसंघ पळयलो जाल्यार बरोचसो भाग आसा तो सारको वायल्ड लायफ सँच्युरी कनेक्टेड आसा. कांय गांव वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा, कांय रस्त्याचो इश्यू आनी मागीर केन्ना केन्ना मागीर फॉरेस्ट आनी हे तणटे अशे केन्ना विशय बी तुमचे कडेन आमी फाटल्या दिसाक परत एक लेटस्ट आमचो एडुकेट आसा कोण गांवकार आमचो केवणांतलो. सो ताणी पयर परत एकदां कितें ते बायट घेतली ताजेर तो विशय काडलो. आमी 2017 न्ही 17 नंतर 18-19 सुमार जे इको सेन्सिटिव्ह झोन आसा ताजे बद्दल मुद्दम आमी आवाज हे केल्लो. मागीर आमी सगळे सांगे वागे सगळे लोक प्रॉमिनंट जे लोक आसा तांणी घेवन एक्चुअली ते इको सेन्सिटिव्ह जावपाक 2014 खंय तरी गव्हर्मेंटान कॉन्स्टिट्यूशन काडलें. पूण ताजें तेन्ना म्हणजे कोणीच लक्ष घातले कडेन ना. 2014 खबर सांगता तुका. आनी 17 नंतर मागीर एक आमची पेपरान एक बारीकशी न्यूज आयली पयलीं स्टार्टींग. मागीर तितले गांव जे आसा आमचे ते म्हणजे खुबशे गांव पडटा, जवळ 40-45 गांव आसले ते आमचे इको सेन्सिटिव्ह झोना भितर येता म्हणून. आनी मॅक्झिमम जी आमची एरिया सगळी आसा तुमकां खबर आसा की बाटीच्यान उगेच्यान बाटीच्यान चाललो नित्रावळी येवच्या रिवण सगळो जो आसा तो कनेक्टेड आमकां सगळो वेस्टर्न घाटा लागता आनी तो सगळो रिजर्व फॉरेस्टा भितर येता. सो तातूंतल्यान इको सेन्सिटिव्ह लागून आमी बरो मुवमेंट त्या टायमाचेर केल्लो. पूण एक्चुअली 2014 तेजे खंय तरी आमकां ताका नाकार करपाक जाय आशिल्लो. तो करपाक त्या टायमाची पळय हे आसा ते विसरले जायत किंवा तांचे दोळे मुखार आयले ना जायत म्हाका खबर ना. पूण 2017 नंतर आमी आयल्यान तेजे मुवमेंट बरो मुवमेंट केल्लो एक्चुअली. पूण तरी सुद्दां आतां थोडे गांव तातूंत वगळून घेवन आतां मिनिमम कितें तरी गांव दवरले कडेन आसा ते आतां परत पळोवचें पडटा कशें आसता. पूण एकंदर आमचे लोक जे आसा ते ह्या फॉरेस्ट बी आतां कितें म्हणटा जाल्यार फॉरेस्ट राखपी लोक हे आमचे. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लेटर मागीर नंतर तयार जाल्ले कडेन आसा. पूण ही जी रान जंगल पळय आसा ती आमी आदिवासी लोकांनीच राखून दवरले कडेन आसा. हितून कोणूय दुमत करूं शकना. इवन ज्या पद्दतीन तांकां ते पयलीं साकून पळय फॉरेस्टार रावत आयले कडेन आसा फॉरेस्टाची राखण करता आनी स्वताची राखण करून घेता. हो जो कॉन्सेप्ट आसा तो फक्त आमकां आदिवासीकच खबर आसा, बाकी लोकांक खबर ना. हें जाल्यार क्लियर सांगूं शकता. सद्याक जर जे सांगपा म्हळ्यार आदिवासी म्हणजे जे लोक आदिवासी लायफस्टायलीन रावता, इतर समाजात सुद्दां लोक जे आसा ते आमच्या आदिवासी लायफस्टायलीन रावता ते सुद्दां ही जंगल कशी रांबाळपा पण तांकां खबर आसा. आतां जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जे कितें चलयले कडेन आसा आनी ज्या पद्दतीन पळय चलता पळय तें बरोबर चलना. मागीर आमच्या लोकांक दुखोवप कित्याक त्याच लोकांच्या कडेन केल्ले कडेन आशिल्लें न्ही. गांव कोणी वसयल्ले कडेन आशिल्ले, घाट सगळे जे वयले दोंगर कोण ते कोणी वसयल्ले कडेन आशिल्ले, आमच्याच लोकांनी वसयल्ले कडेन आशिल्ले. म्हणजे जे शेताक निगडीत लोक आसात त्या लोकांनी केल्ले कडेन आशिल्ले. म्हणजे तेजो वापर करता आसतना ताजें मॅनेजमेंट करपाची नॉलेज ही फक्त ट्रायबल किंवा ते ट्रायबल भागात जे लोक आमचे इतर भागात सगळे लोक सुद्दां रावताले त्या लोकां कडेन ते आशिल्ले मॅनेजमेंट करपाचो. आतां मातसो एक वेगळ्या तरेन घडये तुमकां पर्सनल एक विशय जावंक शकता की सद्याक गोंयभर जर पळयलें रिजर्वेशनाचो इश्यू आसा. आनीक दुसरी गजाल म्हळ्यार मदीक ट्रायबल्स कम्युनिटीचे कांय मदीं एक लिडराचे हेवटेन तेवटेन कांय गजाल्यो मनभेदाचे विशय वयर सरिल्ले. काल गोविंद गावडेन सुद्दां क्लियर केलें की
जे उठा जे संघटना आसा ट्रायबलाची तातूंत भितर हें आसूं शकता कितें दुफळी ना पूण मनभेद किंवा मतभेद आसूं शकता म्हणून सद्याक आतां असो एक प्लॅटफॉर्म हो तयार जाल्लो आसा की सगळे ट्रायबलाचे लिडर आतां एकठांय येवपाक लागला आनी रिजर्वेशना खातीर म्हणजे हो विशया कडेन तुमी कशें कितें कनेक्टेड आसा तुमचे कडेन कशें कितें अप्रोच जालो हो विशय कशें कितें चल्ला आसा ना तशें एक्चुअली तुका सांगपा म्हणल्यार आमी जेन्ना पयलीं 2009 विधानसभेची मोर्चा वेल्लो उठा संघटनेक ताजे नंतर तो मोर्चा जाल्या नंतर 2011 आमचो बाळ्ळेचो विशय जालो ताजे नंतर हांव उठाक मातसो कनेक्टेड हांव पर्सनली कमी आशिल्लो अशें हेजर तसं न्ही की उठा जे कितें करता ते चुकीचें बी हांव म्हणना आनी सगळ्योच गोश्टी ज्यो करता त्यो बरोबर बी म्हणना पण आयज जे पळय काळाची गरज आसा म्हणजे जी ते 2011चें आंदोलन जाल्या नंतर कांय गोश्टी ज्यो फुडें सरकारान फुडें वेले कडेन आसा 12 ते 17 म्हणल्यार रमेश बाब आशिल्लो ताणें खुबश्यो गोश्टी ज्यो चालना म्हणजे 12 मागणी आशिल्ल्यो तातूंत खुबश्यो गोश्टी मागणी चाली लायल्यो ते नंतर 17 ते 22 नंतर आसपास गोविंदान सगळें अशें केल्ले कडेन आसा पण रिजर्वेशन जो पार्ट आशिल्लो तो खंय तरी कमी पडटालो आनी त्या पार्टा लागून आयज जर आमी सगळे तर एक कडेन येतले तातूंत नवी काय ना सगळ्यांचे मतभेद सगळ्यांचे काडून आमी एक मनान रिजर्वेशना खातीर जे आसा ते मनान सगळे एक कडेन येवपाचे आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी त्या टायमार आपले कशी सांबाळपाची कितें करपाचें हो सेकंडरी प्रश्न म्हणजे गोंयांक जें कितें जाय तें करता जाल्यार आमचे पळय ट्रायबल लोक सगळे एक कडेन तर येतात ह्या कॉजा खातीर जाल्यार तातूंत नवल कितें आसा म्हाका ती बरी गोश्ट आसा अशें म्हाका दिसता वेगवेगळ्यो गजाल्यो आमकां प्रसार माध्यमांतल्यान आयकूं येता आनी पयर एक गजाल आमी जी स्पेशली तुमच्या मतदारसंघा कडेन कनेक्टेड आशिल्ली ती गजाल आमकां दोळ्यांनी पळोवपाक मेळ्ळी आनी ती मागीर हळू सीएमा कडेन मेरेन पावली ती गजाल अशी म्हटल्यार जो सांग्याचो आमदार आसा त्या सांग्याच्या आमदाराच्या घरा कडेन बरेचशे कांय पार्टीचे लोक थंय पावले आनी हें जें पॉलिटिकल रिजर्वेशन आसा तें नाका असो विशय सुरू जालो सरकार भारतीय जनता पक्षाचें आसा आमदार भारतीय जनता पक्षाचो आनी परत कार्यकर्ते हांगा भारतीय जनता पक्षाचे वयर दिवपाक सोदता हांगा परत थोडे कार्यकर्ते नाका म्हणटा कितें पळय हांवें जें कितें एनालिसीस केलें तें सांगता पळय आज पर्यंत सुभाष फळदेसाय कितें म्हणटा की आपूण जे आमचे ट्रायबल जे भाव सगळे आसा तांचे सगळे विशय आपूण प्रामुख्यान घेता आपूण त्या लोकां कडेन खूब निगडीत आसा आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी खऱ्यो आसात हांव ना म्हणना कित्याक इतलीं वर्सां तोय बी समाजकारणांत ते वावरता म्हणटा आसतलें पण ज्या पद्दतीन आज जेन्ना रिजर्वेशनाचो जो विशय येता आनी रिजर्वेशन विशय येता तेन्ना जेन्ना सांगे खंय तरी रिजर्व जाता म्हणून कळटा तेन्ना सुभाषाच्या घरा कडेन हे कार्यकर्ते आतां कार्यकर्ते कोण वता तुमीच विचार करा ताचेर ते पार्टीचे कार्यकर्ते सुभाषाचे पर्सनल कार्यकर्ते आनी तो कार्यकर्त्याचो सगळो तो थंय ड्रामा हो तुमकां दिश्टी पडटा कोणी कितें सांगो ते सगळे स्क्रिप्टेड ड्रामा आसा हो क्लियर हांव कित्याक जे फुडल्यान पळय येता दिश्टी पडटा ते मनांतल्यान उलप पडटा एक्चुअली सो तो ड्रामा जर पळयल्यात आनी दुसरे दिसा वचून आमच्या सरकारा कडेन जेन्ना बसता पळय न्ही तेन्ना तो ड्रामा तेंचे थंय फेल जाता बंद जाता मागीर एक्झॅक्टली कितें दाखोवन दिता सुभाषाक खरोच हो आमच्या ट्रायबल लोकां बरोबर आसा काय कितें ताका तो जाल्लो नाका काय कितें हे ट्रायबल लोकांचो विशय सुटलो नाका काय कितें काय हें सगळें खंय तरी रचनात्मक एक नाटक करून जे आयज करूं सोदता आयची जर तेजो तो परचो जर तो विशय पळयल्ले जाल्यार ताका सांगे रिजर्व जालें नाका एक जालें आनी हें रिजर्व जाल्यार आपलें बी अस्तित्व सोंपतलें हेंवूय ताका खबर आसा कित्याक दुसरे कडेन खंय वचपाचें ताका सद्या तरी हें ना सो ताणी विचार सारको लोकां बरोबर क्लियर दवरचो आमच्या ट्रायबल लोकां बरोबर तूं खरोच आमच्या लोकां बरोबर आसा काय ना हो ताणें विचार क्लियर करपाक जाय ज्या पद्दतीन दिश्टी पडना तें दिश्टी पडना तशें दिसना तें तो आसा दिश्टी पडना आमकां कित्याक आनी जेन्ना तेजे घरा कडेन सगळे लोक गेल्ले ट्रायबल लोक कोण नाशिल्ले तेच लोक जेन्ना सरकारा कडेन गेल्ले आमच्या ट्रायबलांत थोडे लोक तातूंत भितर आसले कित्याक सीएमान म्हणलं आमचे ट्रायबल लोक सुद्दां तातूंत भितर आसा म्हणून एसटी लोक आमचे आसा म्हणून पूण जेन्ना घराचे तेजे पळय मोर्चा पळय व्हेलो पळय न्ही जो पळय ड्रामा जाला 1-2-3 वरांचो तातूंत भितर एकूय एसटीचो भाव तितूंत भितर आमकां तरी दिश्टी पडना एक्चुअली बाकी सगळे दिश्टी पडले कडेन आसा म्हणजे हांगासर तळ्यांत म्हळ्यार दिसता हे तळ्यांत म्हळ्यार आसात ते दिसता अशें म्हणपाक ते आसात तशें एक्चुअली इतलेंच म्हणजे ताणें कितें करचें ह्या विशयाचेर क्लियर ताणें क्लियर कट लोकां मुखार येवचें बाबा तुमची एसटी जाय ते आपूण तुमची कोण आसा ताचे बरोबर आसचें म्हणून स्टेटमेंट जायते करतात स्टेटमेंट करून ते काम करपाक जाय तेन्ना आतां कामाच्या टायम येता कितें करता तुमकां कळटलें तें हांव सांगपाक गरज ना तें तुमकां कळटलें सद्याक आतां येणाऱ्या इलेक्शनाक जे 2027 तुमी कंटेस्ट करपा खातीर तयारी आसतली काय कशें ना आसात न्ही त्या मनान लोकां कडेन फुडें वचप जाता लोकांक जाय हांव बेगीन परत येयल्लें जाय लोकांक आनी सगळें करून म्हणजे ज्या पद्दतीन वचपा जाय जिखपा खातीर कितें करपा जाय न्हू त्या विचाराचेर आमी विचार करतले सद्याक खंयचे विशय तुमकां दोळ्या मुखार दिसता आतां हे येणाऱ्या 2027 विन जालो जाल्यार सांग्याक आनीक अपडेट करपा खातीर आनी कितें तकल्यान तशें खुबशे विशय आसा जे अर्दे उरले कडेन ते अपडेट करपा जाय तुमकां उदक सांगता तशें धरणग्रस्ताचे विशय म्हणा किंवा जे पंचायत लेवलाचे खुबशे विशय आसा भुरग्यांक जॉब कशी प्रोवायड करपा जाय सांग्या भितर कशें आमी करूं शकता हांगा टुरिजम कॉन्सेप्ट कसो हाडूं शकता फॉरेस्टा रिलेटेड टुरिजम कॉन्सेप्ट कसो हाडूं शकता किंवा इको सेन्सिटीव इको आमगेले क्लायमेट सगळें सांबाळून आमी टुरिजम कशें करूं शकता हेजेर सगळो विचार करून आमकां फुडें येवचें पडटलें कित्याक आमकां आनी त्या प्रमाणे प्रोजेक्ट्स थोडे हांगा हाडचे पडटा सांग्या भितर हाडचे पडटले
कित्याक आतां लोक खुबशे पळयतात तुमी आतां ते दर्या भागाक सगळे लोक सगळे आतां बेजारतात, खुबशे लोक आतां भितर येतात आनी त्या पद्दतीन आमी येयलेले ताजो फायदो घेवन आमी कशें आमच्या लोकांक धंदो दिवंक शकता, रोजगार दिवंक शकता हेजे विचार करपाची गरज आसा. कित्याक शेवटी प्रत्येकाच्या घरांत कितें तरी आमदनी येवपा जाय हो म्हत्वाचो विशय. आमदनी जर येना जाल्यार तो भुरगो बेजारता, ताका कितें तरी जॉब दिवपा जाय नाजाल्यार ताका कितें तरी म्हणजे काम करून तेचे 4 पयशे तेजे म्हयन्याच्या एंडाक तेच्या घराक पावपा जाय. ह्या विशयाचेर आमी विचार करतले आनी त्या प्रमाणे लोकांक फुडें घेवन वचपाचे प्रयत्न करतले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. तुमचो टेन्युअर आशिल्लो MLA म्हणून त्या वेळाचेर कोरोना आयलें, इलेक्शन्स आयलीं, मदीं बाय इलेक्शनां आयलीं आनी तुमी म्हटलें जवळ जवळ आपल्याक एक तशी 3 वर्सां सुमार तुमकां काम 3-3.5 वर्सां काम 1.5 वर्स तर अशेंच गेलें, सरळ गेलें. कंपेर्ड टू तो काळ आनीक आतां सद्याक जो MLA आसा म्हणजे हो काळ तुमी ना तो काळ, ह्या काळात डेव्हलपमेंट म्हणजे त्या तुमी 3-3.5 वर्सां कितलें डेव्हलप केलें आनी कंपेर्ड टू हो काळ कितलो कशें. हांव इतलें सांगूंक शकता तुका, आतां तोच आमदार अशें म्हणना, इवन फाटले आमचे वासुभाव आशिल्लो तो 10 वर्सां उरलो, ताचे फाटली आमगे पयलीं आंबडेचो आमचो गांवकार आशिल्लो तो 5 वर्सां उरलो. सो ओवरऑल जर पळयत ताजे नंतर BJPचे आमदार जे जाले, हांव BJP सरकार म्हणना, BJPचे जे आमदार सांग्या भितर जाले तांच्या मनांतल्यान खुबश्यो अश्यो कल्पना येवपा जाय आशिल्ल्यो जेणे करून सांग्या आमी कशे पद्दतीन डेव्हलप करपाक जाय. आनी त्या टायमाचेर सगळो म्हणजे वाव बरो आशिल्लो करपाक, ते मायनींग बिनींग सगळें चालू आशिल्लें. म्हणजे पयलींचे 10 वर्सां सांगता वासुभावान ताचे 15 वर्सां सांगता खबर. त्या नंतर आतां सुभाष आयलो, सुभाषाची 5 वर्सां. पूण तशें पळोवपाक गेल्यार ते फाटली 30-40 वर्सां 30 वर्सां पयलीं कितें जालें ना पळय न्हू, तें फाटली 3 वर्सां भितर म्हणजे म्हाजी टेन्युअर 3-3.5-4 वर्सां भितर किंवा 5 वर्सां म्हणा तुमी, त्या 5 वर्सां टेन्युअर भितर हांवें कंप्लीट करपाचें म्हणजे हाडपाचो प्रयत्न केलो आनी हाडल्यो आनी त्यो ऑलरेडी जाग्यार पावल्यो. आतां जाग्यार पावले तेजें काम सगळें चालू आसा आतां. म्हाका हांव समाधानकारी आसा एक्चुली तो सांगपाक गेले जाल्यार, कित्याक फाटली 30 वर्सां कितें काम जालें तुमी पळया, काडून पळया सगळें कळटा. जे फाटले 30 म्हणजे 15 ते आनी 5 म्हणजे 7 दीस लास्ट 20 वर्सां जें काम केलें ना पळय न्हू तें काम आमी 5 वर्सां भितर केल्ले कडेन आसा. इतलें समाधान तरी म्हाका आसा. आनी ते लोक म्हाका कोण डिनाय करूंक शकपाना. म्हाजें एडवर्टायजमेंट जालें ना अशें तेका ती मागीर हांवें ती काम केलें, हांवें हें केलें तें केलें, एडवर्टायजमेंट केन्ना करपाक गेलें ना. तर तें खंय तरी मातशें लॅक ऑफ जालें आसता म्हागेलें. पूण जी कामां हांवें केले कडेन हांव समाधानी आसा आनी ती परत आतां ती केल्ली पळय कामां आसा ती परत लोकां मुखार प्रेजेंट म्हाका करपाक पडटलें अशें म्हाका दिसता. म्हणजे आतां याद करून दिवची पडटली. हय, ती कामाची याद करप आनी तुमचें एक जे पर्सनल एक आपलेपणाचें रिलेशन आशिल्लें तें सद्या बिल्डअप करपाचें. म्हाज्या ऑफिसांत सुद्दां केन्ना कोण आयले केन्ना 1 दिसाच्या वयर थंय उरना आसलेलो. कोणाची सायन सुद्दां आसत, कोण बायल मनीस कोण आमचे आसत, कोण दादले मनीस कोण जाणटे कोण लोक येयले तेंगे सायन दुसरे दिसा तेंची घरा कडेन पावताली. इतली हांवें काळजी घेतले कडेन आसा. आनी ती कोण तो मनीस तो कितें कात म्हणजे 4 वर्सां म्हणजे 4 फावटी ऑफिसान मारपा लायलो आनी अशें काम केन्ना आमी केले कडेन ना. नॉर्मल जी काम आसता जी डेली रुटिनाची काम आसा अशें. आतां कोणाक जॉबा लागून आनी कित्याक ती कांय गोश्टी आसतात, कोण खूब जाण येतात ती गोश्टी आसतात, पूण लोकांक केन्ना तात्काळ दवरले कडेन ना. 5 वर्सांच्या हितून भितर लोकांक केन्ना हांवें दुखयल्ले कडेन ना अशें म्हाका तरी दिसता. कोणाक दुखयल्यार म्हाका सांगचें कोणी आपल्या दुखयलें तुवें सगळें वरचें ना. जावं पॉलिटिकल लायनच्या कोणा बिजनेसाक खंय कोणा चिड्डून दवरले म्हळ्यार आतां सद्या चलता तें चलतालें बिजनेसाक खूब जाणांक सगळ्याक म्हणजे कमिशन जाय तें जाल्या शिवाय फुडें घडना. आमी कोणाक कमिशनाक 1 रुपया लायले कोणी सांगचें म्हाका. खंयच्या वटच्यान जितले पळय बिजनेस सांगल्यार चलता ते खंयच्या वटच्यान मायनींग म्हणा क्वायरीज म्हणात बाकी आनी खुबशे विशय आसा मटका थटका फटका सगळे आसात कळ्ळें तुका. हे सगळ्याक कावंटर लागले कडेन आसा आनी सत्य गजाल आसा कळ्ळें तुका. तें म्हजी टेन्युअर भितर कोणा जाला सांगचें किंवा तेजे भायर आनी कोणाक कितें विशय घेवन कोणाक कितें म्हणजे विचारांक म्हणजे जो म्हजे बरोबर मनीस ना त्या मनशाक खंयच्यान कितें फाट पडपाचे प्रयत्न केले कडेन आसा तेवूय मनशांनी सांगचें म्हाका. पळय आमची 27,000 वोटींग पण तातूंतले वोटर कितले आता एक्चुअल म्हागेले 8-8,5,000 रुपया हांव जिखले कडेन उरले सगळे ओपोजीट आसताले. पूण ते ओपोजीट आसलेल्या लोकांक हांवें केन्ना बडी केल्ले कडेन आसा केन्ना मारले कडेन आसा तेंचेर जाल्यार सांगचें म्हाका. केन्ना कोणा चिमटो काडलो कडेन आसा सांगचें म्हाका लोकांनी. प्रत्येकाक खाक्यांक घेवपा प्रयत्न केल्ले कडेन आसा कोण आयले वेंगाक घेवपा प्रयत्न केल्ले कडेन आसा. आनी ती स्टायल मागीर आतांची न्हू मागीर भुरगेपणाक म्हाज्या रक्तांत तें आसा. हांव सदांच दुसऱ्याक हातीन घेवन वचपाचो मनीस. म्हाजें सिंबल सुद्दां आसा आमी संघटीत जावया एक कडेन या म्हणून एक कडेन एकवटान येवया आनी सांगी घडोवया म्हणून म्हाजें सिंबल सुद्दां तोच आसा आमी सगळे संघटीत जावन एक कडेन येवचें म्हणून. सो ह्या विशयाचेर ह्या धर्तेचेर आमी सांग्याचें काम करतले. आफ्टर 2027 इलेक्शना नंतर किंवा येणाऱ्या 5 वर्सांक तुमी जर आमदार जाले जाल्यार सांगे कशा तरेचो मॉडेल आसतलो अशें म्हणजे स्वप्नांतले म्हाका दिसता सांगे सारको आमदार जावप म्हणल्यार ताका एक्चुअली 10 वर्सां सुद्दां एक्चुअल काम तेणें वेवस्थीत केलें जाल्यार सांगे एक वेगळे तरेचेर आमी हाडूंक शकता.
म्हणजे जर प्लॅनिंग सारकें तोंड मुखार दवरलो आनी जे आमी 5 वर्सां घडयना ते म्हाका ते 10 वर्सां घडोवपाक टायम मेळत आसलो जाल्यार सांगेक आज मातशें वेगळे दृश्टिकोनाच्यान दिसतालें अशें म्हाका दिसता कळ्ळें नॉर्मली तशें पळोवपाक गेल्यार कित्याक हांगा मोठ्ठे कितें जाय अशें ना लोकांक बारीक निड्स आसा बारीक गरज आसा त्यो गरजी सुद्दां लोकांक आतां ब्रिज आमगे सिस्टम तसो जाता आमचें कनेक्शन जावपाक म्हणजे एकदां पावस पडलो की आमकां गांवांतल्यान रस्त्यार येवपाक मेळना जवळ जवळ 8 ते 9 ब्रिज ऑलरेडी हांवें पयलीं हें केल्ले कडेन आतां म्हाका खंयची परिस्थिती पडल्या करून घेवपाक जाय खुबशे गांवां आसा बारीक साखो म्हणा किंवा ब्रिज म्हणा अशें जवळ 8 ते 9 ब्रिजांचे ऑलरेडी एस्टिमेट करून दवरले कडेन आसा त्या टायमार दवरले आमी पूण ह्या कोवीड लागता मागीर इल्लेशे प्रॉब्लेम जाले ताका लागून ते तशेंच दवरले पण अजून जावं ना ना ते जालें ना ते करपा जाय आमी दोंगरे सारके गांवांत तुमकां उदक म्हणले त्या प्रमाणे 3 म्हयन्या भितर ब्रिज आमी कंप्लीट केलो जेन्ना तांगे ब्रिज मोडले तेन्ना तुमी मुद्दम वचून पळया कसो ब्रिज बांदलो कडेन आसता सो हें काम त्या वर्साचें आमी केले कडेन आसा थोड्यांची ब्रिज आतां कितले वर्सां पयलीं मोडलेलीं आजून कोणा जायना मोठे मिनिस्टरांनी गांवांत गेल्यार कळटलें बारीक गांवांत भोंवल्यार कळटलें शहरांत भोंवल्यार कळपाना तें सो मुद्दम तशें पळोवचें सो अशे आमचे गांवचे ब्रिज जे आसात पळय न्हू ते ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 8-9 सुमार मेजर ब्रिज आसा ते आमचे उरले कडेन आसा ते करपा जाय म्हणजे एका सायडीन सरकार डबल इंजीन सरकार म्हणटा डबल स्पिडीन काम करता म्हणटा आनी हांगासर बेजीक नीड सुद्दां कशें आसता सरकार म्हणजे पूर्ण दोश आमी सरकाराक बी दिवं शकना सरकारा फुडें आपल्याक कितें जाय ती निड्स घेवन येवची पडटा ती निड्स घेवन गेल्या नंतर सरकारचे खंयचे विचार करपाचो कितें मॅक्झिमम खंयचें काम पयलीं करून घेवपाचें हें आपल्याक कळपा जाय न्ही सो ती तुजे कडेन म्हाका कितें जाय म्हाका पोटाक कितें भूक लागल्या तें हांव तुका सांगना तूं कशें दितलें म्हाका सो असो प्रश्न आसा न्ही सो तेन्ना आपल्याक कितें जाय तें सरकारा पर्यंत व्हरप ही आमची कर्तव्य आसा म्हाका दिसना ज्या प्रमाणे हांगा पळय सांगितलें व्हरपा जाय तें पावत अशें दिसना म्हाका सरकारा दारा पर्यंत तशें दिसना म्हाका फक्त वायल्यान भरपूर एडवर्टायज जाता हें केलां तें केलां भरपूर एडवर्टायज जाता पूण म्हाका दिसना त्या प्रमाणे जाता अशें म्हणून ओके इतल्याचेर आमी हांगासर थांबता प्रसाद बाब तुमी स्पेशली टायम काडून आमचे कडेन उलयले सगळ्यो गजाल्यो तुमी बऱ्या तरेन एक्सप्लेन केले सगळें इन्फॉर्मेशन दिलें ताका लागून तुमकां देव बरें हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा पूण वतना इतलें सांगता की परत तुमी एक बरीच एक इंटरव्यू करची जे म्हणजे म्हजी करची न्हू सांगेची जो म्हाजे टेन्युरार कितें आमी विकास केल्ले कडेन ते विकासाचो तुमी एक इंटरव्यू करचो अशें म्हाका तुमचे कडेन एक मानता पूण आतां न्ही थोड्या टायमा भितर ओके जरूर करुया थँक्यू हे आशिल्ले आमचे प्रसाद बाब गांवकर जे सांगेचे माजी आमदार म्हणून जाणेन 5 वर्सां कारकिर्द आपली केली आणि ह्या कारकिर्दीक ताणें आपणें जे कामां केली ती कामां कशा पद्दतीची आशिल्ली आणि त्या कामां फाटल्यान आपली एम एन ऑब्जेक्टीव आणि ताचो प्लॅनिंग कसो आशिल्लो हाजे डिटेल तांच्यांनी आयज आमचे कडेन दवरले आणि येणाऱ्या काळान ते आतां खंय परत इलेक्शनान आमचे मुखार येतले आणि येणाऱ्या काळान सांगे हे वेगळ्या तरेन ते डेव्हलप करपाक सोदता आणि तांच्या मनांतलें आनी तांच्या स्वप्नांतलें सांगे बेगिनान बेगीन येवचें अशी अपेक्षा दवरता आणि तुमी पळयत रावात IDX गोवाची ही पॉलिटिकल लेन्स कार्यावळ आणि येणाऱ्या एपिसोडात आमच्या लेन्सी भितर कोण कॅप्चर जातलो तेच खातीर पळयत रावात IDX गोवा.